येताव आम्ही व्हडा संतोषान सोमिया समोर तुझा गाथाव स्तुती व्हडा उल्हासान जेवणार तुझ्या सर्गीच्या जेवणार तुझ्या सोमिया उर्बेन आम्ही आयल्या भक्ती मोगान तुका आम्ही हसिताव काळजान मोनान एक जाव तुझी स्तुती गाताव वरदान बलिदान तुका आम्ही भेटयताव येताव आम्ही व्हडा संतोषान सोमिया समोर तुझ्या गाथाव स्तुती व्हडा उल्हासान जेवणार तुझ्या सर्गीच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. जेजू ख्रिस्तातय म्हज्या मोगाळ भावानो आणि भयणीनो, आज पवित्र सभा साद्या काळाच्या 19व्या आयताराची देवस्तुती चलयता आणि आयच्या दिसा जेजूच्या संगातपणान आमची सर्व बिरांत आमी पयस करया म्हणलो संदेश नियाळूंक आमकां आपोवणें आसा. सांगतास आज भारतांतली पवित्र सभा युवाजानाचो आयतार आचरण करून तांचे पासत विशेष रितीन मागता. ह्या वेळार आमच्या कुटुंबांतल्या, आमच्या फिरगजींतल्या, आमच्या दियेसीजींतल्या सशेंच सगळ्या भारतांतल्या युवाजाणांक आमी जेजूक सासणीक युवकाक समर्पण दिवया. तांचें जिवीत तें संतोषाचें जावं दी, तांकां बरो फुडार लाबोवं दी आनी देवाची मिसनार आशिर्वादां तांचेर फावो जावं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. हे मिसाचें बलिदान फावो ते बरी बटोवच्याक आमची पातकां आमी वळखून घेवया. पातकांची दूख धरून देवा लागचें बक्षाने मागून सांगता आमी म्हणया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भगवंतान सांगवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट Krista kakuळt Krista kakułt Somiya kakułt Somiya kakułt महिमा देवा ओम सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टात संसारी सर्व स्पोरा देवा सर्गींच्या राया सर्व पदवेदार देवा भावा
आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आमी तुका वाकणता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया. सर्व पदवेदारा आणि ससनाच्या देवा बापा म्हण तुका उलो मारूंक आमी धैर्य घेता तुजो पवित्र आत्मो आमकां दिवन तुवें आमकां तुजीं भुरगीं केल्याय ह्याच मोगाच्या आत्म्यान आमचीं काळजां अदीक अदीक भर आनी अशें तुवें बसायिल्लें दायज आमी जोडिशें कर हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. रायांच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप. रात सरचे खातीर एलिया होरेब दोंगरार पावलेल्या वेळार एक बुयांतर भितर गेलो. सर्वेस्परान ताका म्हळें भायर सर आनी सर्वेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव. उपरांत सर्वेस्पोर ते वाटेन उतरोन गेलो. सर्वेस्पोरा मुखल्यान एक व्हड बलिश्ट जड वारें मारलें. त्या वाऱ्यान दोंगर फुटयलें आनी कडपाचो चिरो केलो. पूण सर्वेस्पोर जड वाऱ्यान नातलो. जड वाऱ्या उपरांत भुंयकांप जाली. पूण सर्वेस्पोर भुंयकांपेन नातलो. भुंयकांपे उपरांत उजो आयलो. पूण सर्वेस्पोर उज्यान नातलो. उज्या उपरांत एक हळू ल्हान आवाज आयकलो. हो आयकतच ताणें दगल्यान आपलें तोंड धांपलें आनी भायर सरून तो बुयांरांत भितर सरचे कडेन रावलो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोडकार. तुजी काकूळ तामकां दाखय सोमिया आनी दयेन आमची सडवण कर. तुझी काकूळ तामकां दाखय सोमिया आनी दयेन आमची सडवण कर. सर्वेस्पोर कितें सांगता तें हांव आयकतलो. तूं आपल्या भक्तांक समाधानाचें उतर सांगता. ताचे बेबिरांत आसलेल्यांक ताची कुमोक लागींच आसा. अशें ताची महिमा आमच्या गांवांत वाचतली. तुझी काकूळ तामकां दाखय सोमिया आनी दयेन आमची सडवण कर. मोग आनी विश्वासीपण एकामेकाक भेटता.
नीतनी वाट एकामेकाका रावन धरता विश्वासीपण भुमींतले उपसतले नीतिवंतपण सरकार तावन नदर घालतले तुझी काकूळट आमकां दाखय येसू मिया आनी दयेन आमची सडवण कर खंडीत जावन सर्वेस्पर आमकां समृद्धी पाठयतलो आनी आमची भूंय आपले फोळ दितली नीतिवंतपण ताच्या फुडल्यान वेतले आनी अशें वचून ताजी वाट तयार करतले तुझी काकूळट आमकां दाखय येसू मिया आनी दयेन आमची सडवण कर तुझी काकूळट आमकां दाखय येसू मिया आनी दयेन आमची सडवण कर सांत पावलून रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप भावा भयणीनो क्रिस्ताचो भक्त हांव सत उलयतां फट मारिना पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान प्रेरीत जाल्ले म्हजें अंतस्करण हांव सांगता तें खरें म्हूण रुजवात दिता म्हाका आसा एक व्हड खंत आनी म्हजें काळीज थंबानांतले दुखीन भरला म्हज्या भावांच्या म्हणजे रक्तमासा प्रमाणे म्हजे संबंदी आसल्यांच्या फायद्याक पडचे जाल्यार हांवूच देवाचो शिराप पडलेलो आनी क्रिस्तांतावन वेगळो जाल्लो तसलो जाल्यारय व्हड न्हय आसलें इस्रायल कुळयेची ती देवान तांकां आपली भुरगीं करून घेतिल्ली आनी आपली महिमा उगडली तांचे लागीं करार केल्ले नियमशास्त्र आनी आराधनाच्यो रिती दिल्ल्यो आनी बसवण्यो केल्ल्यो ती सगळी धर्म पुर्वजाची संततीची आनी क्रिस्त मनशा सैबान तांचे कुळयेचो सोमेस्तां वयर राज करतल्या देवाक जावं होगळाप सदांकाळ आमेन देवाचे उतार हे देवाचे ओडोपकार Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पराची वाट हांव पळवून सासा ताच्या उतराचेर हांव फात येवन रावता Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोया उपरांत जेजून शिसांक दोणीर चडाशें आनी आपणा फुडें पलतडी वसाशें ताकीद देवन लोकांक दान सोडलें लोकांक दान जातच तो एकलोच मागणें करूंक म्हूण दोंगराक गेलो काळोख पडटाना थंय तो एकलोच आसलो हेणें दोन तडी तावन सुमार पयस पावल्ली पूण वारें विरोध वाळतालें जाल्ल्यान लारांक ती वयर सकला जावंक लागली फांत्याची 3 वरां उतरलेली जातीत जेजू उदकाचेर सोलोन तांचे सरशीन आयलो उदकाचेर तो सोलोन येतालो तें पळोवन ते इतले घाबरले की तें मेल्लें म्हणून तांणी भियान बोब मारली
पूण तेच घडये जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, धैर्य घेया, हांव तो, भिये नाकात. तितल्यार पेद्रू जाप दिवन म्हणालो, सोम्या, तुंच तो जाल्यार म्हाका उदका वयल्यान तुजे सरशीन येवंक फर्माय. ये म्हणालो जेजू ताका. तवळ पेद्रू दोनी वयलो देंवोन जेजू सरशीन वसोंक उदकाचेर चलोवंक लागलो. पूण वारें जोरान वळतालें तें पळोवन तो भियेलो आनी बुडोवंक लागलो. तितल्यार सोम्या, म्हाका बाचाव कर म्हणून ताणें बोप मारली. तक्षण जेजून हात दिवन ताका धरलो आनी म्हळें, उण्या भावार्थाच्या कित्याक तूं दुबावलोय? उपरांत ते दोग दणीर सरतच वारें रावलें. तवळ दणीर आसलेले जेजूच्या पांयांक पडून म्हणाले, निजायकी देवाचो पूत तूं. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आयल्या वारस एक मोठी कविता सामाजीक जाळी जाग्यांनी आशार पाशार जाताली. तातूंत अशें बरयल्लें, हांव देवाक जावं वा मनशाक जावं भियेना, तरी ह्या दिसांनी हांव घरा भायर पांय दवरिना, कित्याक कोरोना व्हायरस म्हजी पाट सोडिना. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, पिडा आनी मरण म्हणटा आसतना आमकां एक रितीची भिरांत. आनी ह्या दिसांनी आमी गरजे प्रास सडीत भियेले हांव म्हणयेत, कित्याक भायर गेल्यार पिडा येत. चार चौगां मदें आसतना आमी पिडा मागोवन घेवचे पडत म्हणली भिरांत आमचे थंय आसा. आनी हाका पुरक म्हणले बरी माध्यमांनी आमकां जायतें बेश्टायलें. आनी लॉकडावना वेळार घरा भायर गेल्ल्यांक, रस्त्यार भोंवतल्यांक पुलिसांनी बेश्टायलें. पूण आतां आमकां कोरोना व्हायरसा विरोध वॅक्सीन सोदून काडूंक साध्य जाता. आनी कोरोना वरवीं आमकां चडीत बादाक जायना म्हणलें ती समजणी आयल्या देखून भिरांत उणी जाल्या. कोरोना सांगात जिवंक आमी शिकल्या म्हणलें धैर्य आमचे थंय आयलां देखून आमी आतां भियेना. एक सांगणी आसा, धैर्यादीक मनीस जिणेंत एक पावटी मात्र मरता, पूण भिवकुरो मनीस हरी एका दिसाच्या हरी एका घडये मरता. हरी एक लेख आसा. आमी केदाळा भियेता जेन्ना आमचेर आपाय आसा, कितेंय वायट आमकां घडत म्हणलें आमकां समजता, अवचिती एक अनवार येता आनी ह्या वेळार आमकां कुमो करतलीं कोणी नात म्हणलें आमकां समजता. कश्ट अनवार आमचेर येता आसतना आमी भियेता आनी थोडे फावटी निराशी जाता, कंगाल जाता. पूण आयच्या वाचपांनी देव आमकां म्हणटा, हांव तुमचे सांगाता आसा, देखून भिये नाकात. जेजू शिसांक बरवसो दिता, भिये नाकात, हांवूच तो. आयच्या वाचपांनी भिवंकर ह्या व्यक्तीक देवान ताचो सांगात दिल्ले विशांत आमी आयकलें. आयच्या पयल्या वाचपांत एलिया प्रवादीक देवान कसो सांगात दिलो म्हणलें आमी पळयलें. देवाच्या आज्ञाकाल 450 फटकिऱ्या प्रवाद्यांक संवार करून जेजेबेल राणी येतावन सुकारी ह्या पळापळ घेवन धांवोन आसुल्ल्या भियोन गेल्ल्या एलियाक देव सांगात दिता. आनी देवाचो सांगात ताका प्रशांत मावनपणान बगूंक मेळटा आसतना एलिया प्रवादी नव्या उमेदीन भरता आनी तो ताजे पैल मुखारून व्हरता. भियेल्लो व्यक्ती ताच्या उपरांत धैर्यान बरोवन तो जायतीं अजापां ह्या विस्मितां करूंक शकता. आनी अशें देवाचो सांगात एलिया प्रवाद्याक एक नवो मनीस जावन रुपीत करता. आयच्या सुवार्तेंत आमी भियेल्ल्या आपोस्तलां विशयांत, जेजूच्या पाटलावदारा विशयांत कांय थोडें आमी आयकलें. थंयसर दोन पैन करून आसले शीस ते भियेले. ते कित्याक भियेले? पयल्यान पयलें ते वाऱ्या वादळाक सांपडले. आमी जाणाव जेजूच्या शिसां पैकी जायते जाण मासली पागच्या व्रतेचे आनी गलेलिया सरोवरांत वारें वादळ सदांचे म्हणले बरी. तरी इतले अनुभोगी व्यक्ती जावन ते वारें वादळ येता आसतना ते भियेले. दुसरें ते भियेले कित्याक तांणी चिंतलें एक मेल्लें तांच्या मुखार आसा म्हणून. ते मेल्लें म्हूण ते म्हणाले देखून ते भियेले. आनी उपरांत आमी पळयता उदकाचेर सोलोंक आशिल्लो पेद्रू जेजून ताका फरमायतना सुरवेर उदकांत चलता तरी उपरांत तो बुडोवंक जाताना तो भियेता. तो कित्याक भियेलो?
या शीस कित्याक भियेले? ते भियेले कित्याक जेजू तांचे सवय आसा म्हणलें तांकां त्या घडये विसरून गेले. जेजूची आजापां तांणी पळयल्यात, जेजूची शिकवण तांणी आयकल्या, जेजू देवाचो पूत म्हणलें थोड्या मापान तरी तांकां समजला, तरी जेजूचेर तांचो विश्वास पुरतो नातलो. आनी जेजू तांच्या सांगात आसतना तांकां भद्रती मेळटा, धैर्य मेळटा. जेजू आमकां अनवरांतले राखता म्हणली पातयेनी तांचे थंय सडीत मापान नातली देखून ते भियेले. आनी अशें भियान जेजू लागीं आमकां बचाव कर म्हूण तांणी मागलें. आनी अशें जेजून तांकां सांगात दिलो मात्र न्ही, ताच्या सांगातपणा वरवीं तांची भिरांत ताणें पयस केली. देखून जेजू पेद्रूक म्हणटा कित्याक तूं दुबावलोय उण्या भावार्थाच्या? ताजो भावार्थ उणो आसलो देखून तो जेजूच्या सक्तीचेर तो दुबावलो. आमी थंयसर पळयता जेन्ना पेद्रूची दिश्ट जेजूचेर आसली तवळ तो उदकाचेर सरलो, ताका धैर्य आसलें. पूण जेन्ना ताची दिश्ट ताणें वाऱ्या वादळ कुशीन गुंडायली तवळ वारें वादळ पळोवन तो भियेलो आनी बुडोवंक लागलो. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत जायतीं वारें वादळ येता आसतना आमची दिश्ट आमी वाऱ्या वादळाचेर म्हणजे आमच्या कश्टांचेर अनवारांचेर आमच्या विघ्नांचेर आमी घाली जाल्यार आमी भियेता, कंगाल जाता, निराशी जाता. पूण जेन्ना आमची दिश्ट हे सगळीं अनवारां निवारूंक शकच्या, आमच्या समस्यांक परिहार दिवंक शकच्या जेजूचेर आमची दिश्ट आमी गुंडायता, तवळ आमी जेजूचेर पातयेनी दवरता, ताच्या सांगातपणाचो अनुभव जोडता आनी अशें आमचें भिरांत पयस सरता आनी आमी धैर्यान मुखार जियोंक शकता. आपोस्तलांच्या जिवितांत पळयलें तर वेगवेगळ्या संदर्भांनी ते भियेले. प्रत्येक जावन मातेवाचें एवांजेल अध्याय 8 थंयसर जेजू सांगाता पैन करतना वारें वादळ येता आसतना ते भियेले. आयच्या सुवार्थेंत आमी पळयता ते भियेले. आनी उपरांत जेजूक कुर्सार मारिल्ल्या उपरांत जेजू सांगाता आमकांय मारतीत म्हणल्यार भियान ते पळापळ घेतात, ते माळये सालांत लिपोवन रावतात. पूण जेन्ना जेजू पुनर्जीवन जालो आनी पवित्र आत्म्याचें येणें तांचे थंय जालें तवळ ते धैर्यान भरले. जिवान जेजू आमच्या सांगात आसा म्हणलें धैर्य तांकां आयलें. जेजूच्या सांगातपणाचो अनुभव तांणी सोडलो आनी ह्या वेळार ते धैर्यान भरले. धैर्यान भरले मात्र न्ही, उलोवंक भिवचे खाव जेवचे व्यक्ती धैर्यान सुवार्ता परगडूंक लागले. आनी अशें जेजू सुसमी आनी सोडवणदार म्हूण तांणी धैर्यान परगडतना तांकां मार्तेरपण बगूंक मेळ्ळें, तांकां कश्ट आयले, तांकां दगदवणी दिली, तरी ते भियेले नात. धैर्यान तांणी तें सगळें फूड केलें. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, भिरांत कशी पयस करची? 3 संगती मारिफात आमी भिरांत पयस करूंक शकता. पयलें, जेजू बरी आमी मागचें. आयच्या सुवातेन आमी पळयलें जेजून मागणें केलें. मागणें करूंक तो वरे विंगड सुवातेक गेलो, शिसांक ताणें धाडलें आनी तो मागणें करूंक गेलो. जेजूच्या कुर्सा मरणाच्या पयलें आमी पळयता जेजून मागलें, बापा साथ दी तर म्हजे वयली ही काल्स तूं निवार. आनी अशें ती काल्साचे वयली ती निवारूंक साथ दिना म्हणलें धैर्य ताका आयलें आनी ताचें मरण सोंसूंक ताका धैर्य मेळ्ळें आनी ताची भिरांत पयस जाली. जेन्ना आमी मागता मागण्या मारिफात देवाची खुशी जाणा जाता, देवाचो अनुभव जोडता, देव आमच्या सांगात आसा म्हणलें आमकां समजता आनी अशें आमची भिरांत पयस वता आनी आमी सर कश्ट अनवारा मदें धैर्यान जियोंक शकता. दुसरें, आमी भियेत आसतना आमचो भावार्थ सोडोवंक जाय. पिडा आयली देखून ह्या दिसांनी आमी भियेले. मिसा येवंक सयत आमकां भिरांत दिसता. इगर्जी कायल्यार पिडा येत म्हण आमी भियेता. आमचो संक उणो जाला. थोड्या संदर्भांनी पिडा येत म्हणले खातीर मिसा रद्द केल्यान तरी आमचो भावार्थ उणो जावंक ना. ह्या खातीर आमी देवाक अर्गां दिवंक जाय. आमचो भावार्थ तसोच बळवंत आसा आनी परत अवकाश मेळटा आसतना एक समुदाय जावन आमी परत सांगाता येवंक शकतले. देवाचो अनुभव पवित्र एवकरिस्ता मारिफात आमी जोडूंक शकतले. देखून आमचो भावार्थ आमी अस्कस जावंक सोडचो नाका, बगर तो बळवंत करया. आनी आमचो भावार्थ बळवंत जाता आसतना देवाचे पात्य देवा वयर आमची पात्य निसरता आनी आमी धैर्यादीक जावन जियोंक शकता. तिसरें, एकामेकाच्या सांगातपणांत आमचो बरवसो आमी सडयता. आमी जाणा ह्या दिसांनी सामाजीक अंतर वाडोवन आसा. एकामेकांतल्यान आमी पयस रावता. जायत्या कुटुंबांनी 12 वर्सां आदींच सामाजीक अंतर सुरू जाला. थंयसर उलोवणें ना, एकामेकाचो सांगात तांकां नाका, राग द्वेश मनासाप हें सगळें घडोवनूच आसा. आनी अशें एकामेकांतल्यान पयस वता आसतना आमची भिरांत सरता. कित्याक जेन्ना आमी एकसुरी आसा तवळ आमी भिरांतीन जियेता. आमकां धैर्य दितलो, कश्टां वेळा आदार दितलो, आमच्या गरजांक पावतलो, कोणी नातल्या वेळार आमी भियेता आनी आमचें जिवीत अर्थाभरीत रितीन जियोंक आमी शकना. देखून एकामेकाचो सांगात आमी सोदया आनी तवळ देवाचो सांगात सोदूंक की आमकां सलीस जातलें आनी देवाचेर बरवसूंक की आमकां साध्य जातलें. भिये नाकात, हांवूच तो म्हणून शिसांक बरवसो दिल्लो जेजू आज आमकांय तोच बरवसो दिता.
भिये नाकात हांव उंचतो देखून आमच्या जिवितांत आयिल्ले सर अनवरांत हांव तो निवारूंक शकता देखून आमची दिश्ट ह्या कश्ट अनवरांचेर न्ही बगार हें सगळें परिहार करूंक शकता जेजू आमच्या बाबाचेर आमी घालया ताजे सांगातपणाक आमी आशेवया आनी तो वळ आमी सर कश्टा मदें धैर्यान जिवंक शकतले हांव आज भारतांतली पवित्र सभा युवजनाचो आयतार आचरण करून तांचे पासत विशेष रितीन मागता हर एकल्याक घडलां तशें ह्या कोरोना काळार युवजनाची परिगती बेजारायची म्हणयेत जायत्या युवजनांनी आपणाची कामां उगडायल्यांत जायत्या जाणांक फुडाराची कंत आसा साबार जाणांक जिणी हे सांगाती ह्या सांगातीन सोदूंक साध्य जावंक ना जायत्या जाणांक फुडाराची कंत आसा मात्र न्ही मुखार कितें म्हणलें सवाल तांच्या मुखार आसा आनी असो जाल्यार सर्व घुसपट गोंदळ म्हणलें तांणी जियेत आसतना जेजू तांच्या सांगाता असो म्हणलो बरोबर असो आज तांणी जोडूंक जाय मगाच्या युवजनांनो हें सगळें वारें वादळ आमच्या जिविताचेर आयिल्लें हें एक दीस पयस सरून वतलें देखून भिये नाकात नायन गांवच्या विधवीच्या पुताक मेल्ल्यान तो जिवंत उठयलो जेजू आज तुमकां म्हणटा तरणाट्या हांव तुका सांगता उठ तुमच्या कश्टांतलो तो तुमकां वयर उबारन तो म्हणटा उठ तुमच्या अनवरांतलो तुमकां वयर उबारूंक तो म्हणटा तरणाट्या हांव तुका सांगता उठ एम्मावसाच्या वाटेर निराशपणान मुखार गेल्ल्या त्या शिसांक सांगात दिल्लो जेजू आज मोगाच्या युवजनांनो तुमच्या सांगाताय तुमच्या जिणये पळयणार तो तुमकां सांगात दिता जेजू सासणीक युवाक तुमकां लागीं आसा देखून तुमचो भावार्थ तुमी वाडया तुमचो बरवचो तुमी बळवंत करा आनी देवाच्या मोगाचेर पातयेवन रावा विशेष करून पेद्रू बरी तुमची दिश्ट जेजू तुमच्या भावाचेर तुमच्या इश्टाचेर तुमी दवरा आनी तो व्हड तुमच्या मुखलो फुडार खंडीत जावन बरो जातलो देखून ह्या संदिग्ध काळार तुमचे एकच बरोवसो जावं दी जेजू म्हजे सांगाता आसा आनी तोच म्हाका राखता मोगाच्या वडिलांनो आयच्या दिसा युवजनां पासत आमी मागता आसतना तांच्या खातीर तुमी विशेष रितीन मागतात ह्याच वेळा आमी उडास दवरया आमच्या युवजनांक आमी वडील आनी सांगात दिवंक आसा पापा फ्रांसिसान 2018व्या वर्सा आपल्याच्या एका शिकवणेंत अशें म्हणलें आमची युवजनां आज अनाथ जाल्यांत दे आर ऑर्फन्स कित्याक तांच्या भावांनी सक्कड आसात तांची वडिलां आसात शिक्षकां आसात सक्कड आसात तरी तांकां सांगात दितलो कोणूच ना जाला तर आज ह्या कोरोना काळार वाऱ्या वादळाच्या जिवितांत आमी जिवन आसतना आमच्या युवजनांक तुमचो सांगात गरज आसा तांचे सांगात तुमचो वेळ करसिया तांकां धैर्य दिया तांकां मार्गदर्शन दिया आमी तुमचे सवय आसा म्हणलो बरोबर सो तुमी तांकां पाठया तुमचो वेळ तुमच्या युवजनां सांगाता व्यर्थ जावंक सोडा म्हणजे तांचे सांगाता तुमी करसिल्लो तो वेळ निजायकी फळां बरी जातलो जेजू आमचो मोगाळ इश्ट आमचो भाव आमचो सांगाती आमकां आदार दिवचो आमकां भद्रती दिवचो आज आमकां म्हणटा भिये नाकात धैर्य घेया देखून ह्या जेजूचेर आमचो बरोवसो दवरया ताच्या सांगातपणान जियोवया आनी सर अनवरांचेर आमी जैत व्हरया त्रिएक देवातय आमचो भावार्थ आमी उसारया सतमंता देवाक सर्पददाराक बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या असणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमियाक तो पवित्रज्ञा वरवीं गर्भी संभोगलो अंकवार मरियेतां जल्मलो पोन्स पिलाताकाल ताणें कश्ट सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो सर्गार सोडलो बापाच्या उजव्याक बसला थंय तांव जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सतमंता पवित्रज्ञाक कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे भोगसाणे कुडीचें जिवंतपण ससनाचें जिवीत आमेन देव जावन आसा आमचो मोगाळ बाप आमकां जिविताच्या हर एका घडये सांगात दिवचो ताचेर बरोवसो न्हू आमचे सर गरजो ताचे समोर दवरया मोगाळा बापा आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी क्रिस्ती भावार्थांत दृढ रावूंक आनी तांचे ताबेन आसलेल्या देवपर्जेक सोम्याचे काकुळतीचे प्रतिरूप जावन गरजेवंतांक आदार दिवंक आनी तांचे थंय बरें मौन रस म्हूण आमी मागता बाबा आमचे मागणे आयक आमच्या राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांनी सोमेस लोकांच्या बरेपणा खातीर वावरूंक जाती कातीचो ग्रेस्त दुबळो ल्हान व्हड म्हणलो भेदभाव दवरनासता समान रितीन आडळते चलोवंक गरज आसची कृपा आनी आदार तांकां लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमी पेल्याचे सेवेंत आमचे जीवन खर्चोवंक गरज आसलेले बरें मौन आमचे थंय रच म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक
आमच्या सर्व युवक युवतींक तांच्या जिवितांत दृढ भावार्थ सांबाळून समाजाच्या बरेपणा खातीर वावरूंक जाय आसची कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. सर्व पिडेस्त आनी प्रायवंत भावा भयणींक तुका समर्पिता. तांचे पिडेंत आनी एकसूरपणांत तांकां तुजो सांगात दी. तुजेर भरवसो दवरून जिवन समाधानाची जिणी जियोंक तांकां बळ आनी कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. एवकारिस्ताच्या मेजा बोवारे हजर जाल्लेल्या आमी सर्वांनी दिसपडते जिणे मुखांत्र तुज्या पुता क्रिस्ताक परगटोवंक तुजो आदार दी. जिणयेच्या कश्ट संतोषा वेळार तुजेर भावार्थ दवरून तुका उलो मारूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. एक घडी भर मावून दवरून आमच्या वैयक्तीक गरजां बसत आमी मागया. प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबांतल्या फिरगेजींतल्या युवा जनांक देव कितें गरज आसा तें सगळें फावो करून दी. बरो फुडार, बरो जिणये सांगाती ह्या सांगातीन बरें काम तांकां फावो जावं दी. तशेंच वायट सवयांक बली जाल्ल्या सर युवा जनांक परत बऱ्या वाटेन समकुच्याक देवाचें प्रेरण लाभून दी म्हूण मागया. सर्गींच्या भोव मोगाळा बापा, आमी तुजे हुजीर दवरलेली ही सर्व खालती मागणी दयेन आयक. तुज्या पुता जेजू मारिफात आमी सदांच तुजो सांगात सोदून आमच्या जिवितांत आसच्या सर कश्टान वरांचेर जैत भरूंक, सर्व बिरांत पयस करूंक आनी तूं आमचो मोग करता म्हणलें वळखून धैर्यान जियोंक गरज आसची कुमक तूं आमकां लाभय. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बाबा भेटयता वास तुका स्वीकार करी बाबा. उंड्या वायना सगी भेटयता ही देणी मानून तुगे बाबा. स्वीकार कर बापा. काणीक मोगान दिता तुका. आशीर्वादीत कर मोगान तुज्या दिभर. जीवन आमचे नंदन कर. स्वीकार कर बापा. काणीक मोगान दिता तुका. आशीर्वादित कर मोगान तुज्या दिभर. जीवन आमचे नंदन कर. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमी तुका भेटोवची देणी तुज्या काकुळतीन तुंच आमच्या हातांत घालताय. तुज्या पदवेन ती बदलताय आनी आमचे सोडवणेचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नेतीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखलें आमा सोमेसांक जिवीत ससनाचें. आपल्या महिमेवंत सर्ग प्रवेशा वरवीं
उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरे आमी तुजी स्तुती गायता. Pavit, pavit, dălvaraxo सर्वेस्पोर तू. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान, ओ सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय. सर्वेस्पोराचे नामी येता ताका जय जय, ओम सर्गी तुका जय, ओम सर्गी तुका जय, ओम सर्गी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमच्या सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो, तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हंतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक खराराचें हें रगत, पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bawar so good pergotuya. तुझ्या क्रूसा आणि पुनर्जीवन पोणावर बी तुवे आमकां सोडयलाय सोमिया. संसाराच्या सोडवंडारा आमची चडवण कर. जय क्रिस्ता जय जय. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमच्या सोमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, जेराल्ड आयझक आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरिये देवाचे माये सांगाती, भगेवन जुजे तिच्या पती सांगाती, भगेवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन.
आमच्या सर्वणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणूया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां वगस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशानत रेगतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोमियाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोय आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू, तूं भोव पयत साक्रामेंतान कोरोस हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां. सर्व वस्तू प्रास चड हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, हे घडये तुका हांवें पवित्र साक्रामेंतान घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन तुका हांव वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदींच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. म्हज्या सोम्या ये तूं म्हज्या धन्या आत्म्या म्हज्या सोम्या रासूं कर म्हज्या धन्या. ये तूं म्हज्या सोम्या प्रकाश तुझो दावंडाय काडोक म्हजो पेटय मोगा बुजो. ये तूं म्हज्या सोम्या प्रकाश तुझो काडोक म्हजो पेटय मोगा बुजो. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुवें संस्कारलेलो क्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं आमकां तारण मेळो
आणि तुझ्या स्वतःच्या उजवाडांत आम्ही थिरायेन जियेऊ. हे आम्ही मागता आमच्या सोमिया जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रात्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. वसून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. निर्गमन गीत हरी एक घडी म्हज्या जिविताची U31. हरी घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दीन वाचता. भक्तीन गितां गाव संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता. हर एक म्हज्या सुख संतोषा सोम्या तुजो सांगात सोता. हर एक म्हज्या कश्टांनी दुखा सोम्या तुजो आदार मागता. हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दीन वाचता. भक्तीन गितां गावन संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता. मोगाळ पुत्रा सोवे आंकवार मोरी आशीर्वाद दिवा आमकां. भगवंत पूर्वेन आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन.